Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 13, Paul closes his letter with both a warning and a blessing. He calls the believers to examine themselves, to live in unity, love, and peace. And then he gives one of the most beautiful benedictions in Scripture. Let these words strengthen your faith. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेस्वर 13 ओळी 1 ते 13. निमाण्यो शिडकावण्यो. आतां तिसरे फावटी तुमचेशी हांव येवचो आसां. कसलेय गाराणे रुजू करचे खातीर दोगां वा तेगां साक्षीदारांचे गवायकेची गरज. तुमचे मदें दुसरे फावटी आयलो तेन्ना हांवें सांगलोलें तशेंच आतांय तुमचे मदें नासतना आदीं पाप केलां तांकां आनी हेरां सगळ्यांक सांगतां. हांव परतो येन जाल्यार हांव कोणाकूच शिक्षा लायनासतना रावचो ना. क्रिस्त म्हजे सोबे उलोयता म्हूण खात्री जाय तुमकां. तुमचेच सोबे तो ओसोक्त न्हय, पूण तुमचे मदें तो शोक्तिवंत. कित्याक ताका खुर्सार मारलो तेन्ना तो ओसोक्त आसलो खरें, पूण आतां देवाची शक्ती घेवन तो जिवो आसा. ताच्या एकवटांत आसून ताची ओसोकताय आमी भोगतांव खरें, पूण ताच्याच एकवटांत आमी जिवे आसतल्यांव आनी तुमच्या बऱ्याक देवाची शक्ती धोकोल करतल्यांव. तुमी तुमच्या भावार्था प्रमाणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात. तुमचीच तुमी परीक्षा करून घेयात. तुमचे सोबे जेजू क्रिस्त आसा म्हूण नकळो तुमी, नांतर तुमचो भावार्थ सारको न्हय म्हूण परीक्षेंतल्यान गमून येता. पूण आमचो भावार्थ जाल्यार सारको आसा म्हूण तुमकां खात्री मेळ्ळ्या आसतली म्हूण हांव पातयेतां. आमी खात्रेचे म्हूण गमून आयलां की ना हाची हांव पर्वा करिना. तुमी मात बरें तें करचें म्हूण देवा लागीं आमी मागतां. आमी खात्रेचे म्हूण दिसून येवचे हो म्हजो हुस्को न्हय, पूण तुमी सारकें आसा तें करचें हो एकूच म्हजो हुस्को. स्वताचेर आड वचूंक आमकां कसलीच शक्ती ना, फकत स्वता खातीर आमकां शक्ती दिल्ली आसा. आमी ओसोक्त जाल्यार जावं दी, पूण तुमी मात सक्तिवंत जाशात जाल्यार आमी खुशाल. तुमी सुदारत वेची म्हूण देवा लागीं आमी मागतां. देखून अजून पयस आसतना हें हांव तुमकां बरयतां. हे परी तुमचेशी येतलो तेन्ना सोम्यान म्हाका दिल्ल्या अधिकारान खोरायेन तुमकां वागोवची म्हाका गरज पडची ना. कित्याक मोडून उडोवंक न्हय, पूण बांदून हाडूंक म्हाका हो अधिकार दिल्लो आसा. संपादनी. निमाण्यो बुद्धी, नोमान आनी बरे ओत्रे. आतां भावां भयणींनो, तुमचो निरोप घेता. अदीक अदीक सुदारूंक वावरात. बरी बुद्ध दिवन एकामेकाक धीर दियात. एका मोनाची जावंक वावरात आनी तुमचे मदें शांतीन जियेयात. आनी मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. खरी भाव भयण कशी एकामेकाक इश्टागतीची खुणां दियात. आमच्या भावा भयणींचो नमस्कार तुमकां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय, देवाचो मोग आनी आमकां एक करून धरता तो पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्ता सोवे आसूं. Paul's heart as a spiritual father is clear.
He desires the Corinthians to grow in maturity. He calls them to self-examination, to live in harmony, and to embrace peace. The Christian life is not about empty words, but about Christ living in us. And Paul ends with a prayer that remains for us today. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Let us pray. Lord, help us live in faith, in unity, and in peace. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us today and always. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.